श्रीपाद नाईक आणि मनोहर पर्रीकर हे आमचे आदर्श जावन आसात। मनोहर पर्रीकर आदर्श आसा म्हणून उत्पल पर्रीकर आदर्श जावपाक शकना। उत्पलान श्रीपाद नायकाचेर केल्लो स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचो आशिल्ल्याचें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। तशेंच दुहेरी नागरिकत्वाक सदानंद शेट तानावडेन खर विरोध केलो। पळयात। उत्पल पर्रीकराचें एक अस्वस्थ काय ह्या दिसान दिसलें। कितें आसा मनशाचें हांवें परत परत त्या विशयाचेर वचप म्हाका बरोबर दिसना। कारण कितें आसता की श्रीपाद नायक खंय आनी उत्पल खंय। काल त्याने जो कमेंट केलो अत्यंत चुकीचो कमेंट न्ही। बरोबर। श्रीपाद नायक मनोहर भाई हे आमचे आदर्श आमी मानतात। बरोबर। मनोहर भाई हे आमचे आदर्श। सो मनोहर भाई आदर्श म्हणून उत्पल पर्रीकर आदर्श आमचो जावंक शकना न्ही। बरोबर। मनोहर भाई वेगळे न्ही। श्रीपाद भाऊ आमचो आदर्श जेणे पार्टीक सुरवाती होते पण त्याच्या संदर्भात एखादो स्टेटमेंट करप हो चुकीचो आसा। कारण बरोबर न्ही तें। आनी श्रीपादाचो स्वभाव असो आसा की तो म्हाका दिसता तो आपल्या दुश्मनांक सुद्दां वचून पांयां वचून मेळपी मनीस। आणि त्यामुळे त्याच्या संदर्भात स्टेटमेंट जो आसा बाकीचे स्टेटमेंट सगळे बरोबर आसा। मोदीक लागून करताले मागीर हो आनी स्टेटमेंट कित्याक येवं जायना। तसो कमेंट लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला की तुमी अपेक्षा करनाकात की तुमकां दिसता आपूण नासतना सगळीं मतां मेळटलीं। श्रीपाद नायक तांकां मेळिल्ले आसात। हांवूय येणाऱ्या हांव मेळटलो तांकां। जालां कशें की म्हाका वेळूच मेळना म्हजी अडचण जाल्या कशी की पण हांव थोडो वेळ काडून निवडणुकी पयलीं मेळटलो तांकां। बरोवन घेयात। उत्तर गोंयचो सीट 1 लाख लिटान आमी निवडून येतात। आनी दक्षिणेक आमी जशें मुख्यमंत्री म्हणटा 100% येता। फक्त आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आहा की पर्संटेज ऑफ वोटींग म्हणटकीर ड्युअल सिटीजनशीप हाजेर तूं ड्युअल सिटीजन मेळूंक जायना हे माताचो अजुनूय आवश्यक आसना। हांवें तुका सांगिल्लें आसा की आमी एक गोश्ट आसा की ते सरेंडर हें करतकच हांव आवाज उठोवपी त्या हातून पार्लिमेंटात राज्यसभे भितर जो आज जो OCIच्या संदर्भात हांवें म्हणलें की दोनी जो पर्यंत ताका ती सिटीजनशीप मेळना तो पर्यंत त्या मनशाक नाल्यार कितें जाता तेणी एप्लाय करप म्हणजे दोनी कडेन बाबडो त्रासान पडटा तो पडूं जायना। हांवेंच मागिल्लें तें